फोंड्या पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर निमण्या दिसा 3 उमेदवारी अर्ज. भाजपाच्या रितेश नायकान उमेदवारी अर्ज भरलो. ताका विश्वनाथ दळवीचो तेंको. आम्ही बहुमतात जिंकतले. त्या मार्जिनाचेर आसता वचना पण आम्ही बहुमतात जिंकतले. अनेक विशंभर जे नाराज झाले ते तुम्ही येऊन मेळावन तांकां सगळ्यांक कोण नाराज नाही. अपूर्व बाबा हांगा मरे सगळे नाराज बिराज कोण ना. आता सगळे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. कारण पारंपारीक हो जो मतदारसंघ आसा तो मतदारसंघ मोगो पक्ष 7 फावटी निवडून आयला आणि काँग्रेस फक्त 3 फावटी निवडून आयला. आणि तोय बी काँग्रेस जो निवडून आयला पळय तो बाब रवी नायकाक लागून निवडून आयला. आणि रवी नायक हाचो जन्मच मोगो पक्षात जाला हें आमी सगळे. आणि त्या खातीर जी पारंपारीक मतां आमची आसा, आमी स्वता सगळे कार्यकर्ते प्रामुख्यान सगळे ह्या फावटी काम करून जे स्वप्न आमचे आसा ते पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी दळवी आसूं, नावेद आसूं, विरेंद्र वैकर आसूं सगळे आसा. आनी पयलींचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते सगळे एकठांय हांगा सगळे मेळून आतां तुमी सगळे पळयल्या सगळे मानेश मनोहर हडपयकर, मागीर उदय डांगी आसतलो आनी बाकीचे देसाय आसतले सगळे एक मूठ आनी एक जुटीन हे सीट आसा तें पूर्णपणे बहुमतान माझे वडील रवी नायक हांचे कार्य हांगा 40 वर्सां वयर ते हांगा पॉलिटिकल फिल्डान आसा, आमदार आसा, मुख्यमंत्री जाले आनी तेंचे कार्य हांगा खूब आसा आनी ते कार्य आतां आमी फुडें व्हरता. काँग्रेसी वतीन केतन भाटीकारान अर्ज भरलो. येता ते 15 दीस मिडिया आणि सगळ्या लोकांनी उलोवंक जाय ते एज्युकेशनाचेर, हेल्थाचेर, रस्त्याचेर, उदकाचेर, आयडीचेर, हॉस्पिटलाचेर आणि डेव्हलपमेंटाचेर. आणि ह्या 15 दिसान एक गजाल सांगूंक सोदता हांव की लोक येतले आम आदमी द बिगस्ट पार्टी ऑफ बीजेपी म्हणटा हांव ते ऑलरेडी घडयारी वाडपाक लागले. बट तांकां सांगपाक सोदता हांव लोकांक सुद्दां घडयारी घेताना सांबाळून घेया. हांवें ऐकलां त्या घडयारीन सुद्दां हिडन कॅमेरा घाल्या म्हण हेंच्यांनी. जाल्यार खंय बाबा तुमकां त्रास जावपाक जायना. थोडे काही साडयो वाडटा. अरे कितें चल्लां हें? आमची गॅरंटी आहा तो जिखून निवडून बरो मोतांनी येतलो म्हण आतां स्टार्ट जातले. डर्टी पॉलिटिक्स जातले आनी मातशें एक केअर घे म्हणटा लोकांक. आतां सोरो दितलो आनी म्हटलें हो सोरो घेवन तूं मरो म्हण. सो मातशें तूं सोरो घेतात जाल्यार हांव घेनाका म्हणना. तूं घरा दवर म्हूण मोत आमकां मारात तुमी. आनी कितें पॅकेट कितें दिलें जाल्यार हांव ना म्हणना घेनाका म्हण. घेयात आनी आमचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार आसा तेका निवडून हाडपाक भरपूर मतान दाखोवपाचें. डेव्हलपमेंट कितें म्हूण पोंडा आनी पोंडा कितको सफर जाला मंत्री आसून. आपाच्या गितेश नायकान उमेदवारी अर्ज भरला. मजगतीं ह्या पोटवेंचणुके आड हायकोर्टांत खंय याचिका. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.